पाणी वळोवपाचे जे विचार केल्लो आहा तो तेणी बरेच फाटल्यान घेवचो। तुम्ही जर प्रश्न पळयले जाल्यार गोंयांतूच आमचे कितलेशेच प्रश्न आहा की हांगा पाणी टंचाई, हांगा अल्प पुरवठा। आतां बिचोलेन गेले 2, 3, 4 दीस जाले उदक ना। तिनीच उदकाची टंचाई आसा। कदंबाचे प्लॅचेर तांकां सगळ्यांक उदक मेळना आनी गोंयांत उदकाचे अशें हाल करून तेंच्यांनी कर्नाटकाची विचार करप ही सामकी चूक आसा। गोंयकाराचेर हो केल्लो अन्याय आमी कशेंच सहन करचे ना। गोंयांत म्हादयीचो विशय खूब आतां खूब वर्सां गाजता तो आनी बरोच विशय तो गोंयकारांनी हाताळलेलो आहा। ताका लवादा कडेन आसा तो विशय, तेजे कोर्ट मॅटर आसा। तरी आसतना पर्रीकार आपूण स्वताहून प्रत्येक गोष्टीक आपूण नाक खुपसता आनी कर्नाटका सांगता आपूण तुमकां पाणी दिता अशें पत्र ताणें हांगा येडियुरप्पाक धाडलां। आतां थंय इलेक्शनाचो बोवाळ आसा आनी येडियुरप्पाक पत्र धाडटा पाणी आमी दिवं तुमकां, अमूक प्रमाणाचें पाणी आमकां तुमकां दिवं अशें म्हणपाचो तुमकां कसलो अधिकार आसा? जो कोर्ट मॅटर आसा तो आसूंदी बरें, पूण महामाग्याक कित्याक मुद्दाम म्हणून हें करता? प्रत्येक गोश्ट ताणें तशें केल्ली आसा। मदीं ढवळाढवळ करपाची वैयक्तीकरित्या प्रॉपर प्लॅटफॉर्मार नासतना अशा पद्दतीचे घाणेरडे राजकारण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर करता, त्याचो हांव निशेध करता। खरें म्हणचे जाल्यार पिवपाच्या उदका बद्दल आमचो आक्षेप कांयच ना, पूण खरेंच उदक पिवपा खातीर वर काय राजकारण करपा खातीर मनोहर पर्रीकर करता हें सगळ्यांक खबर आसा। पिवपाचें उदक मलप्रभेन तांकां मेळ्ळेलें आसा, पण त्याचो उपयोग जो आसा पळय तो इरिगेशनाक करता आनी ते केल्ल्या कारणान तेंच्यांनी परत एकदां आरड मारलेली आसा की आमकां पिवपाचें उदक शॉर्टेज जाता म्हणून। मानवतेच्या दृष्टिकोनान दिता म्हणटा, आतां मानवतेच्या दृष्टिकोनान न्हय तर राजकीय दृष्टिकोनांतल्यान दिता हो जाता वर्सां जाता। म्हणून आज आमी सगळे जाण दिवचलकार तर सगळे गोंयभर पर्यावरणवादी आनी जे ह्या उदकाच्या प्रश्न जो तांकां भेडसावता ते सगळे जाण आज रस्त्याचेर उतरतात। आनी ह्या फुडें जेन्ना मनोहर पर्रीकर गोंयच्या हिता खातीर कायदा हाडटलो तेन्ना सगळे जाण आमी अशेंच वेळ काडून रस्त्यार येवन ताका जाब विचारतले।